we gather here to lay the foundation stone of a new police headquarters building. As 18th June marked the beginning of a new chapter in Goa's history, today's ceremony marks the beginning of a new chapter in the modernization of the Goa Police. The police headquarters complex has been with the police department since the Portuguese era. For decades, it has served as the nerve center of policing in Goa and has witnessed the remarkable growth and evolution of our police force. However, with changing times and increasing responsibilities, there has been a need for modern infrastructure that can support the requirements of contemporary policing. I would like to express my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister Sri Pramod Sawant, whose vision, guidance and unwavering support have made this project possible. During his visit to the police headquarters on 23rd November 2020 and again during the Law and Order Review meeting held in December 2020, he emphasized the need for a modern police headquarters. His continued encouragement and commitment have been instrumental in bringing this important project to reality. The proposed police headquarters building will be constructed on government land at Panji, replacing the old internal wing of the existing complex. The project has been entrusted to GSIDC. The plans for the ground plus 2 building were prepared and approved by GSIDC in 2020. The project initially received administrative approval for an estimated cost of rupees 34.39 crore. Subsequently, after revision based on updated rates, the project cost was approved at rupees 45.62 crore by the Honorable CM Goa, for which Goa Police is indebted. आज 18 जुनाच्या दिसा लॉंग पेंडिंग प्रोजेक्ट गेली 20 वर्सां आज फाउंडेशन लायतले, फाल्यां फाउंडेशन स्टोन लायतले. हाजी हेडक्वॉर्टर्सची वाट पळयत आशिल्ले हेडक्वॉर्टर्स आज हांव म्हजें भाग्य समजता की आयच्या ह्या बऱ्या दिसा फाउंडेशन स्टोन लावपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो. आनी खरोखरूच म्हणजे गोंयांत पुलिशेंतूय बी नवीन क्रांती हे हेडक्वॉर्टर्स घडोवन हाडटले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सातत्यात पुलीस हेडक्वॉर्टर्स हाका एक बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमच्या वीच इज द ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर 60 इयर्स ह्याच हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून काम पळयतात आनी सातत्यात हाजी इम्प्रूवमेंटाची रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली. ओके, हे हेडक्वॉर्टर्स आज आमी 45 crores ऑफ रुपीज खर्च करून विदीन 1 year ऑफ अ टायम ही बरी बिल्डींग तुमी सगळ्या जाणांनी पळयल्या आसतली. प्रशस्त अशी बिल्डींग म्हणजे वीच इज एन गोवन हेरिटेज बिल्डींग हे तयार करपाचो आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांच्यांनी संकल्प केला. हाच्या खातीर आमचे कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी GSIDCचो पुराय स्टाफ हो रात आनी दीस काम करता आसतना एका वर्सांत हो बरो प्रोजेक्ट हो लोकार्पण करतलो. आनी हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां की ज्या प्रोजेक्टाचें फाउंडेशन स्टोन आमी लायता त्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशनूय बी आमीच करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदां मे म्हयन्यान ह्या प्रोजेक्टाच्या इनॉग्रेशनाच्या निमित्तान तुमच्या मदीं येवपाची संद म्हाका नक्कीच मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा, हाजो म्हाका विश्वास आसा. हे आमी पळयता की बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्यांनी राज्यांतले विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर सातत्यात पार्टिसिपेट जाल्या. तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर ब्रिजीस आसतल्यो, बिल्डिंग्स आसतल्यो, हायस्कूल आसतल्यो, कॉलेजीस आसतल्यो हे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर GSIDC सातत्यात सपोर्ट केला. तशाच पद्दतीचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ द मॉडर्न इक्विपमेंट्स आमी पुलिसेकूय बी दिवपाचें थारायलां. आनी तें इन्फ्रास्ट्रक्चर विदीन शॉर्ट स्पॅन आमी जाका म्हणटा की इट इज नॉट ओन्ली द बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ताच्याच बरोबर सिग्निफिकंट टॅक्नॉलॉजी, सायबर क्रायम, ट्राफीक मॅनेजमेंट, पब्लीक सेफ्टी, डिजास्टर रिस्पॉन्स आनी सिटीजन सर्वीस ज्या पद्दतीची फेसिलिटीज जायी त्या पद्दतीची फेसिलिटीज पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान हाज्या फुडें एवेलेबल आसतली, इन्क्लुडींग ताच्या खातीर लागपी स्मॉल ट्रेनिंग हॉल्स, बाकीचे मिटिंग्स हॉल ह्याय पद्दतीची फेसिलिटीज जी आसतली ही ह्या बिल्डिंगेंत आमी एवेलेबल करून दितले.